नमस्कार, भांगरगूय डिजिटल टीम तुमका दिता आजच्यो मुखेल खबरो। मांद्र्यात ट्रक आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात झालो। सानिका सुभाष खरबे आणि प्रियंका संदेश खरबे ह्या दोन चलयांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार सिद्धी हनुमंत शेटकर गंभीर जखमी जाली। तिनूय चलयो स्कूटरी वेल्यान वतना तांचो ट्रकाक धक्को बशिल्ल्यान हो अपघात झालो। आशिया वस्ताद करंड हॉकी सर्तीत भारतान पाकिस्तानाक 2-1 गोलांनी हारोवन सेमीफायनलीत पावल दवरले। भारतीय हवामान शास्त्रज्ञ फुडल्या 5 वर्षांत पावस, बर्फाचो पावस आणि जोगला हांचेर नियंत्रण दवरपाक शकतले। मिशन मौसम खाला भारत क्लायमेट स्मार्ट आणि क्लायमेट रेडी जातलो, तशेंच मौसम जीपीटी ॲप सुरू जातलो। हो चॅट जीपीटी सारको ॲप आसा जो वापरप्याक हवामान संबंधी सगळी माहिती दितलो। पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम रविचंद्रन हांणी हे योजनेविषयी माहिती दिली। मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकार हांच्या पुढारपणाखाला मुरगाव बंदरातल्या व्यावसायिक संघटनांच्या शिष्टमंडळान जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेतली। मुरगाव बंदरातल्या धक्को क्रमांक 10 आणि इकराचे खाजगीकरण करपाक विरोध करपी निवेदन तांणी सोनोवाल हांका दिले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले।